राजाच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी गांवांत पावस ना जावन थोड्या दिसांनी तो वाल सुकलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर एलिजाच्या कानार सादलें, उठ आनी सिदोनाच्या सारेफेत शारांत वच आनी थंय राव. हांवें थंयसरले एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. म्हणटूच तो सिदोनाक वचूंक भायर सरलो. तो साराच्या दारवंट्याशी पावलो. तेन्ना थंय एक बायल जोळो एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. तो उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. दोणांत मूठभर पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल. तें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इलो जोळो एकठांय करतां. तें खावन आमी मरतल्या. एलिजान म्हणलें, भियेनाका, तुवें सांगलें तशें कर. पूण पयलीं म्हाका इलो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर, कित्याक सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें उलयता. आख्खे पृथ्वीर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यान दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती बायल गेली. एलिजान सांगलोलें तशें केलें. दोणांत पीठ उणें जावंक ना, ना म्हूण बाटलेंतलें तेल सोंपूंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. म्हणया, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हांव उलो मारतां त्या वेळा म्हाका जाप दी नितीच्या देवा. आकांतानसून तूं म्हाका सोडयताय. काकलूत कोर म्हजें मागणें आयकून घे. केन्ना पर्यान मनशानो तुमची काळजां धारून उरतलीं. केन्ना पर्यान पलके वस्तूंचो तुमी मोग करून रावतल्यात आनी लोटका फाटल्यान धांवतल्यात. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हें मात जाणो जायात, आपूण मोग करता ताचे खातीर सर्वेस्पर विजमिता करता. हांव ताका उलो मारल्यार पुरो, तो म्हाका आयकोता. ताची भिरांत दवरात, पातोक करूं नाकात. समाधानान नियाळ करून तुमची रात काडात. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण आमकां सूख दीत? तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. गोवाचे कोडे आनी सोऱ्याचे कोडशे हेरांगेर भरलोले आसतात, पूण तांचे भोवन व्हड संतोश भरलाय तुवें म्हज्या काळजान. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. तुमचो उजवाड मनशा मुखार पोरजोळूं दी. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयोवन सर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूंक पावूं. सर्वेस्पराक जोय. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, तुमी प्रितुमेचें मीठ, पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत? ते भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मुसडूंक जायत. आनी कित्याकूच ते उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या मातयेर बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक दांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. त्याच परी तुमच्यो बऱ्यो करुण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशाची वाखाणाची खातीर तुमचो उजवाड ताचे मुखार परजोळचो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ क्रिस्ताचो शीस, क्रिस्ताचो परजोळ. आयच्या वांजेलान जेजू आपल्या शिसांक सांगता की ताणें तांकां विंचून काडल्यात, कित्याक तांणी धोत्रेवेल्या मिठा सारके आनी संवसाराचो उजवाड जावचें म्हूण. जशें मीठ म्हणजे सॉल्ट ताजें आसा वो ना तें पळोवंक ताचे खारसाणी सॉल्टिनेस वरवीं कळून येता. त्याच परी क्रिस्ताचो शीस खरो वो खोटो तें पळोवंक ताचे खरेपणा इंटेग्रिटी वरवीं कळून येता. जसो उवाडान पेटलोलो दिवो धांपून दवरिनात, तसोच क्रिस्तान पेटलोलो शीस सोबे माजार आसता आनी दुसऱ्यांचो काळोख पयस करता. ह्याच पासत क्रिस्ताच्या शिसांनी सगळ्याच वेळार क्रिस्ताच्या खरेपणान भरलेले आनी क्रिस्ताच्या परजोळान भरलेले आसूंक फावो. जिविताचो संदेश क्रिस्ताच्या खरेपणाच्या खारसाणेन आनी परजोळान भरलोलो क्रिस्ताचो शीस प्रवादी एलायजा भाशेन जावचो. ताणें जारेफाटचे विधवेच्या इल्ल्या पिठान आनी इल्ल्या तेलान ना फकत ताणें तिच्या गोराब्याची आनी आपली भूक मारली, पूण एक शिकवण दवरली. देवाच्या मनशाचे शिसाचे गरजेक पावता ताचे पिठाचे आयदन आनी तेलाची बरणी केन्नाच खाली जावची ना. मागणें उजवाडाचें जिवीत जिवन दुसऱ्यांक तारण दिवंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.